तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज दी म्हूण मागता आनी आयच्या देवस्तुतेक येवकार मागता. मोगाच्यानू आज तावन आमी आमचे क्रिस्ती जिविताचे भोव पवित्र मिस्तेर नियाळचे म्हणजे जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो त्रिदूम संभ्रमताव. आज जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम चलयताव. जेजू निमाणें जेवण जेवंक भोव चड आशिल्लो. कित्याक जावंक पुरो? पयल्यान जेजू ह्या संवसारी देवा आनी मनशा मदलो तुंटलेलो तो बांद घटसूंक म्हूण आयिल्लो. देवातावन पयस गेल्ल्या मनशांक जेजून कुर्सार आपलो प्राण दिवन जेजून तुंटलेलो बांद एक केलो. जे कितें निमाण्या शुक्रारा घडचें आसलें तें ताणें निमाण्या ब्रेस्तारा उंडो मोडच्या मुखांतर केलें. दुसऱ्यान सिसांचे पांय धुवच्या मुखांतर म्हणजे ल्हानविकायेची वाट दाखोवन मनशा मदें तुंटलेलो तो बांद एक करूंक शिकयलें. तिसऱ्यान आपणाचें हाजरपण मुखारून व्हरच्याक याजकी साक्रामेंत घडलो. याजक देवा आनी लोकां मदें मध्यस्थ जाता. अशें हें जेवण निमाणें जेवण न्हय, बगर सगळ्या मनशा कुळाक पयलें आत्मीक जेवण जालें. त्या देखून जेजू हें जेवण आपल्या सिसा सांगाता जेवंक आशिल्लो. तर मोगाच्यानू हर एका येवकरिस्तान जेजूक सेवल्ली आमी मोगाचो बांद घट करची मनशां जावया, तुटोवची न्हय. एकामेकाच्या सेवेची मनशां जावया, द्वेश करची न्हय. जेजू परी खालतेपणाची मनशां जावया, अहंकारान भरलेली न्हय. ह्या कृपे खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचो कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय भोव मागाळ भावनो भयणीनो आनी भुरग्यानो आमच्या भोवार्थाचे मुळावे दीस आज तावन फुडल्या 3 दिसांनी आमी संभ्रमता पास्काचो त्रिधूम जेजूचे निमाणे जवान मरण आनी तशेंच पुनर्जीवन पोनो हाचेर आमचे सगळें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडलां देवाक आमी दिनू आसता ताणें आमचो मोग केलो ना फावो आसल्या तेन्ना ताणें आमचो मोग केलो आनी आजून आमचो तो मोग करता आनी ह्या खातीर ताणें येवक्रिस्त घडलो एकामेकाचो मोग करच्याक आज प्रत्येक जावन याजकी सक्रामेंत घडलो दीस आमी संभ्रमतना आमच्या याजकां बसत मागया देव पोणे बसत मागया क्रिस्ताचें धाकटुलें स्वरूप जावन हजरपण जावन जियोंक तांकां आपयलां सलीस न्हय याजकपणाच्या देण्या पासून ताका दिन वसतना प्रत्येक जावन क्रिस्ताचें हजरपण ताच्या थंय पळोवंक जाय असो भावार्थी मागया आनी तशेंच फुडेंय आमकां याजक मेळोवन दीत आमच्या कुटुंबांनी देवपणी फुलोवन दीत म्हणून आमी अत्रे घेया मोगाचो मंदमेन ताणें दिलो एक उपादेश दिता म्हणालो जशें हांवें केलें तशें एकामेकाचो मोग करा म्हणालो आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसमरा आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजांत एकामेकाचो मोग करूंक जें कितें आमकां आडा येता ताचेर जैत व्हरूंक ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर आमी आदार मागया देवा विरोध आनी तशेंच एकामेका विरोध केल्लीं सर्व पातकां मोती घाडन वळखून सांगाता खालतेपणान म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना करता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो So
उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवी आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमी सचिन ते सावन दिल्ल्या बसतू आणि तशेंच आमच्या जण एकल्याच्या ते सावन बसत मागया भोव मोगाळ बापा आप खुशेन मरण सोसूंक आपणाकच परदेन करूंक वेतलो ते राती तुझ्या एकल्या सपुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या संगाता निमाने जेवण केले आणि ते संसार सरपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचे म्हणून ताणें फरमायलें तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशे काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या घुटांतले तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बर्तेन आमकां फावो कर म्हणून मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय एक घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन ताचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली दादली आनी 1 वर्साची बोकऱ्यां ह्या बोकड्यां मदली तुमी ती विंसयेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयांचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी तांचे वयले पाटयेक तें सारोंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवय तुमी तें खावंक जाय हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया वेग्गी बेगीन तें खाया सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतलों आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलों
हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खूण जातलें. तें रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलों. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संतती तावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवन सेवताव ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटीन दिव सर्वेस्पोरा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सडवणें कर्गां दिवची खास हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पोराचें नांव हांव वाखणतलों. आमी अर्गां दिवन सेवताव ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादे. हांव तुजो साकर तुजे साकर न्ही सोपून म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या. आमी अर्गां दिवन सेवताव ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलों. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलों. आमी अर्गां दिवन सेवताव ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवन सेवताव ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सांपावलान कुरिंदरांक बरयल्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. बाबा भयणीनू, जे कितें सुमयालाचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांव सांगून दिलां. म्हणजे सुमया जिजून तो पराधीन जाल्लो ते राती उंडो घेतलो आनी देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली आनी म्हळें,
ही काळज म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी तुमी ती पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी तो उंडो खातात आनी ही काळज पियेतात तितले फावटी सुम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. São तुमकां दिता म्हणटा सोमी अशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पास्क परबे आदी जेजू वो संसार सांडून बापासाची वेची आपली वेळगडी लागी पावली म्हणून जाणा आसलो. संसारांत आसल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांच्या सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करीजे म्हूण सैतानान सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळूच घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातोन येवन देवातय फाटी येता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणांतावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसाचे पाय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू जेजूसाशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पाय धुताय? जेजून जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें. पेद्रून म्हळें, म्हजे पाय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पाय मात्र न्ही म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण न्हाला ताका आनी मुखार धुयजे म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हणून ताणें म्हणलें. तांचे पाय धुवन जाल्ल्या उपरांत आपल्या वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें. कित्याक
हांवूच खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. तो पराधीन जालो ते राती ताणे उंडो घेतलो. तो आपल्या शिसांक दिवन ताणे मुळे घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तो पराधीन जालो ते राती ताणे आपल्या पवित्र हातान काल्स घेतली. ती बापाक नव्यान दिन वासून आपल्या शिसांक ताणे मुळे घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ती वारतली. जेजू क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थाचे मुळावे मिस्तेर आज आमी संभ्रमता. कसलो मिस्तेर? हो मिस्तेर एकच साक्ष, एकच उतार सोमयान आमचो मोग केलो. निमाणे जेवण. निमाणे जेवण सोमयान आमचो मोग केलो. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, म्हज्या चिंतपा प्रकार म्हाका 3 रितीची जेवणां गोत्त आसात. 3 रितीची जेवणां. पयलें सादें जेवण. न्ही सादें जेवण म्हळ्यार आमच्या घरांत सदांच करचें. शीत आल्ल्यार सार, नातल्यार एक बागा रांदय, नातल्यार एक बागा मसली. वय मू तुमच्या घरा करतात म्हूण चिंता. सडावत सगळ्यांच्या घरा असलें जेवण आसा. वय गी न्ही? आसा मू? हय आसा. दुसरें जेवण जावन आसा सैरी येता आसतना ह्या फेस्ताचें जेवण. इल्लें गम्मत, इल्लें मांस, मांसांत वेरायटी, इल्लो सोरो, इल्ली दादोसकाय. वय मू सारकें करतात गी नात? कोण न्ही करनात गी? फेस्तान ताजेर करता न्ही गी? वय. तिसरें जावन आसा दुखाचें जेवण. दुखाचें जेवण म्हळ्यार आमच्या मोगाची मनशां आमकां सांडून गेल्यानंतर ह्या पिड्यांत आसात थोडे पटी आमच्या घरांनी पेज जेवता न्ही गी? एक लोणचें आनी इल्ली चटणी. तुमगेर जेवल्यात गी तुमी? आमगेर जेवल्यान. तुमगेर जेवल्या म्हूण हांव चिंता. वय मू दुखाचें जेवण. पूण सोमयाचें निमाणें जेवण तें फेस्ताचें जेवण गी दुखाचें जेवण. तें फेस्ताचेंय न्ही दुखाचेंय न्ही. जें कितें मोयजेन करूंक सांगलें पास्काचें जेवण. पूण सोमयान करचें जेवण तें जेवणय न्ही. तें कायदो तो जाला, तो मोन जाला, तो जाला. मोयजेन करचें जाला, हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. पूण सोमयान करचें जेवण मंदामेंताचें जेवण, नव्या कराराचें जेवण. आतां तुमी हर एक पुटी याजक मिसाच्या बलिदानांत भेटयत आसतना उंडो घेता न्ही? आतां हांवें सिंग केलें. वय मू गायलें. खाल्स घेता म्हणटात न्ही गी? तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. कित्याक? सांपावलो अशें बरयता तो पराधीन जालो ते राती. कित्याक बरयना? पास्कांच्या ते राती ताणें उंडो घेतलो.
निमाण्या जेवणाचे राती ताणें तो उंडो घेतलो. पांय धुल्ल्या राती ताणें तो उंडो घेतलो. कित्याक बरें ना आमकां कळीत आसा. सांग पावलो जेजू सांगाता ताच्या 12 साप एकलो न्ही वैगी न्ही न्ही ताचे सांगाता जेवणाक बसलोय न्ही तो. पूण जेन्ना तो शिकोवन दिता आसतना आयचें दुसरें वचप. सांग पावलान कोरिंदकारांक बरयल्या 11व्या अध्यायान सांग पावलो कित्याक तशें बरयता. ऑप्शन नातलें गी कित्याक तशें बरयता. तो परदीन जाल्लो त्या राती. ऑन द नायट ही वॉज बिट्रेड. कित्याक सोम्यान एक नवो करार सुरू केल्लो. नवें जेवण सुरू केल्लें. त्या पासून ती रात्र प्रमुख जावन आसा, गरजेची जावन आसा. पराधीन केल्ली रात, विकृत केल्ली रात, पराधीन केल्ली रात, विकृत केल्ली रात, सेंतिमतान भरलेली रात. कित्याक सांग पावलो धामून सांगता पराधीन केल्ली रात. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या राती सगळ्या मनशा कुळाचें मुखामळ बहिरंग रितीन व्यक्त जाल्ली रात जावन आसा. द रियल फेस ऑफ ह्युमन बींग, द मनशा कुळाचें सगळें मुखामळ. ह्या मनीस कितें म्हणलें ह्या संवसारांत देवान बहिरंग केल्ली रात. कोणें जेजूक विकृत केल्लें? कोणें जेजून विकृत केल्लें? परक्यान ना, रोमागारान ना, अविश्वी लोकान ना. लूक म्हणटा म्हज्या सांगाता जेवणार बसलोलो जेवल्लो व्यक्ती. मार्क म्हणटा म्हजें जेवण जेवता तो व्यक्ती. पलंगानांत आत घाल्लो व्यक्ती. साद्या रितीन सांगचें तर आमच्या घरा बशी आसा न्ही आसा गी ना. प्लेट आसूं गो आमच्या घरा बशी आसात. प्लेटींत ह्या बशेंत ह्या वाटलेंत आत घाल्लो व्यक्ती. आतां वाटलेंत ह्या प्लेटींत कोण आत घालता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो? एक इश्ट या आमचो म्हणलो व्यक्ती, या आमच्या ते आत्मीयता. वन हू इज अ फ्रेंड, वन हू इज मायन. या आमच्या तगी तसले सडावळालो व्यक्ती मात्र त्या वाटलेंत ह्या बशेंत हात घालता. ह्या कोणी व्यक्ती ताच्या बराबर भायर हात घालता तर तें जेवण ताका उश्टें जाता, उश्टें जाता. पूण कोण इश्ट, कोणाक आमच्या लागीं इतलो बांद आसा, ह्या आमचो तो व्यक्ती तो मात्र त्या बशेंत त्या जेवणांत पलंगानांत हात घालता. कित्याक त्या व्यक्तीक आमचे सिक्रेट, आमचे गूट कळीत आसतात. आमी त्या व्यक्ती लागीं मात्र आमचें काळी जुकतें करून सांगता. पूण हांगा दुसऱ्यांच करता. गूट गूट गेलो, गूट गेलो तो पलंगानांत बशेंत हात घाल्लो, देवाक पराधीन करता. इश्ट मात्र उडा आसता. इश्ट कोण? इश्ट एकल्याक कोण आमचे आपणाचे म्हूण चिंता तो इश्ट जावन आसा. ताकाच जुदास सगळ्या मनशा कुळाचें प्रतिरूप. त्या पराधीन राती मनीस कितें म्हणलें देवान बहिरंग रितीन परगट केल्लें जावन आसा. जुदास तुमकां कळीत आसा, आयकलां गे तुमी वाचपा वाचतात न्ही. जेजू सांगाता रावुल्लो, जेजू सांगाता जेवुल्लो, जेजून ताका पदवी दिल्ली, ताणें गूण केल्लें, ताणें सुवार्थ परगट केल्ली, ताणें गूण केल्लें, कालें देवान दिल्लें पुराय केल्लें. तस्सो ह्या घडये म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो, सैतान मस्त एक्टीव आसा. जुदासा नासतना हेरांनी मस्त केलां. त्या पराधीन राती, त्या राती मस्त केलां. जेजू म्हणटा तुमी म्हजे वयलो विश्वास खंटेल्यात. गवळ्याक मारतले, शेळी दुस्पाटयतले, नाकार करतल्यात. पेद्रून म्हळें मनशाक सैतान वळखना. मोळ्यांत जेजू विचारता म्हज्या सांगाता थोडो वेळ तुमी जागो रावा, न्हिदल्यात.
जे कितें जेजूक मेकळे करूंक एकसुरो करूंक कितें पुरा जाता सैतान हांगा करत आसा सोम्याक एकसुरो करूंक. पूण सांग पावलो कित्याक त्या परदीन राती म्हूण बरयता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आमी पातकी म्हूण दाखोवच्याक गी, आमचें थंय गिल्ट फिलींग करच्याक गी, आमच्या पाताक उखोवन दाखोवच्याक गी. एकच कारण अविश्वासी मनीस कितलोय आसोनी सोमी कितें करता पळया गी. त्या परदीन जाल्ल्या राती सोमी आमचो जेजू क्रिस्त आमचो दातार आमची शेळी कितें करता आतांत उंडो घेता. तो मोडटा आतांत उंडो घेता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. सगळें ताका एकसुरपण करतना सगळें नाका म्हणटा सोमी कितें करता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. जे कितें आमी ह्या आल्तारीर संभ्रमता तें आमच्या विश्वांकी समजना तसलें जावन आसा. त्या पासत हांव तुमकां सोम्यान त्या पराधीन केल्ल्या राती सांग पावलो बरयता सोम्यान उंडो मोडलो मिन्स संपूर्ण रितीन ताणें खाली केलें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आचार्य वरतें ताका कितेंच कळुना आनी कितें म्हणलो घेयात ही म्हजी कूड, घेयात हे म्हजें रगत नव्या कराराचें. आनी सोम्यान म्हळें कितें म्हळें थंय सैतान सोम्याक सवाल कर म्हणटा कितें अळे जेजू तूं कोणा बसत कितें करूंक वेताय ते मनीस प्रेजेंट नात, ते प्रेजेंट नात. तूं कित्याक बसत तांच्या बसत मोरताय कित्याक हो त्याग वेस्ट अट्टर वेस्ट अशें म्हणटा आसतना सोमी म्हणटा घेयात म्हजी कूड म्हजी काळज. आनी सोमी म्हणटा तुमी म्हाका पराधीन केलो हांव तुमकां म्हज्या काळजा कडेन दवरतां. तुमी म्हाका पराधीन केलो हांव तुमकां म्हज्या काळजा कडेन दवरतां. तुमी म्हाका नाका म्हणलो हांव तुमच्या बराबर रावतां. तुमी म्हाका सांडलें हांव तुमकां सांडचो ना. हो जावन आसा सक्रामेंत, हो जावन आसा मंदमेंत, हें जावन आसा जेवण आज आमी ह्या आल्तारेर संभ्रमचें. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. ताकाच जेजून हो सक्रामेंत घडलो. जेजूक मोग करचें सुलाभ पळय मो करेक्ट. जेजूक मोग करचें सुलाभ. जेजू हांव तुजो मोग करतां दोळे दांबून आज जो न्हय म्हणयत. पूण जुदासाक आनी पेद्रूक मोग करचें कश्ट. ते सोम्यान त्या परदीन राती केल्लें. त्या परदीन जाल्ल्या राती सोमी म्हणटा घेयात म्हजी कूड. आनी ताच्या उपरांत सोम्याक ताची म्हणली कूड ना. तो परम स्पिरीट जाता. आनी ताका आज एक कूड जाय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. त्या जेजूक एक कूड जाय. ती कूड कोण 3 रितीची कूड. 3 रितीच्या कुडयेंत आज जेजू क्रिस्त वस्ती करता. पयलें परम प्रसाद रियल प्रेझन्स ऑफ गॉड. दुसरें देवाचें उतर परगट करतना सोमी ती कूड घेता. तिसरें पवित्र सभा म्हळ्यार इगर्ज म्हळ्यार हे बांदल्ली न्ही हर एक हांगासली याजक धार्मीक आमी भुरगीं वडिलां युवती पुराय आमी पवित्र सभा. आनी ह्या पवित्र सभेंत देव आपणाचें राज बांदता. त्या पासत ह्या तिनी कुडयेक राखचें सांबाळचें गरजेचें जावन आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो एवकारिस्तान जेजूक आनी पवित्र पुस्तक मोग करचें सुलाभ्याचें सलीस वय गी न्ही कितें म्हणटात वय गी न्ही. सक्रामेंत हांव येता नमस्कार करतां जिजस आय लव यू. पवित्र पुस्तक हांव तुम पळयतां जिजस आय लव यू. पूण पवित्र सभेची मोग करचें गरजेचें. हें पंतावन एवकारिस्त आमकां दिता. म्हणजे जशें त्या परदीन जाल्ल्या राती सोम्यान सगळ्यांक आपणाचें म्हूण घेतलें की आमी ताची परजा ताचें मुखामळ ताचें प्रतिरूप आमी हर एकल्यांक पवित्र सभेक आमचें म्हूण घेवन करचें गरजेचें.
एक घडी तुमच्या मुखार दवरता. हांव एका फिरगेजे गेल्लो, थंय आराधन जावन आसलें. एक ग्रूप जालें आनी एक ग्रूप जालें, वाडो जालो. आनी त्या गुरकारान एकल्याक अशें वांटून दिल्लें. कालेंगी कारणांतर दोगा जाणांक तांणी बरयल्लें कांय वाचूंक जावना. आराधन तांच्या वाड्या गुरकाराचें जालें, भायर आयले. गुरकार सगल्यांक आपोवन बरें जालें. दोगां धांवलीं. जर एक व्यक्ती आपणाच्या कुडींत देव या देवाचें बिडार आसा या ना म्हणून पाती येता, या आसा म्हणून ताका कळीत ना, हेरांच्या व्यक्तीच्या जिवनांत ती सोमी आसा या ना म्हणून ताका कळीत ना. कितें जाता? पवी सभा विंगड जाता, वांटे जाता. त्या पासत सोमी आमकां पंतावन दिता. आयच्या ह्या मंद मेंतांत कोण म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो येवकरिस्ताक वळखता तो सदांच पवी सभा बांदता, पवी सभा वागयता, पवी सभा सांबाळटा. पवी सभा बांदता, वागयता, सांबाळटा. जे कितें आमी करता मोगान करता तर देव आमचोय मोग करता आनी त्या मोगांत आमी वांटेली जाता. त्या मोगाक अर्थ आसा. जर हांव ह्या जाग जावन तुमचो म्हाका मोग ना तर हांव निजायकी ह्या येवकरिस्तांत हांगासच्या जेजू की ह्या पवित्र पुस्तकांत परगट करच्या जेजू की हांव निजायकी वळखना, मोग करना. जर क्रिस्ती पोरजा तुमी जावन तुमच्या भावा भयणीचो मोग ह्या करना तर तुमी निजायकी ह्या आल्तारीर आसच्या येवकरिस्ताक परगट करच्या देवाच्या उतराक निजायकी मोग करनात. जे मोगान आमी करना तें वीक जावन आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. जे मोगान आमी कितें करना तें वीक जावन आसा. ताकाच सोमयान आमकां शिकयलें, दाखयलें आनी केलें. त्या पराधीन जाल्ल्या त्या राती ताणें आमकां नेगार करूं ना, ताणें आमचेर गुन्यांवकार मांडूं ना, ताणें आमकां एकसुरो सांडूं ना, ताणें आमकां पयस करूं ना. बगार ताणें केलें एकच. त्या पराधीन जाल्ल्या राती आमी अविश्वासी जाल्यार आमचो सोम्यान मोग केलो. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, सोम्याच्या मेजांत तुमी वांटेली, हांवूय वांटेली. सोम्याच्या बलगानांत तुमी हात घाला, हांवें हात घाला. सोम्याच्या बशेंत तुमी जेवल्यात, हांवूय जेवलां. कालच्या दिसा म्हाका एक 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 बेजाराची घडीत पळोवंक मेळ्ळें, आयकूंक मेळ्ळें. हांव एक मिडिएशनां बसुल्लो. मिडिएशन बसता आसतना ती मिडिएटर जावन आसली एक हिंदू स्त्री. ती हिंदू स्त्री अखरेक त्या हिंदू स्त्रीयेन दोगांयकी सांगलें, अळे तुमी ನಿಮ್ಮ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ವೌಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ताचे मुखार तुम्ही बस घेतली न्ही म्हणाली ती. 2 न्ही 3 न्ही 4 पोटी तिने म्हळें. दादलो खाले म्हणलो की म्हळ्यार उठलो आनी म्हणलो, आय एम अ क्रिश्चन इन पेपर्स नॉट इन रियालिटी. हांव क्रिस्तांव खाली पेपरान मात्र, हांव पातेन आय एम एन एथेइस्ट. जे कितें सोम्यान त्या पराधीन राती कितें गेलें म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, आमी सगळ्या त्या फलगानान त्या बशेन हात घाला. आज सोमी आमकां आपयता एकच, आमच्या काळजा मोनांत चिंतपांत व्यक्तित्वांत आमी आमचो देवाचो पेल्याचो मोग करच्या खातीर. तोच मंदामेंत हें सत आनी हें सत. हाचे भायर दुसरें सत म्हाका कळीत ना, तुमकां कळीत आसल्यार त्या सताक तुमी पातया. हांव कितें तें पातयेता तें सत हेंच.
ह्या वेदीचेर कितें बली भेटोवन सोम्यान म्हाका दिला तो ताचो मोग म्हज्या कुडयेंत म्हज्या पवित्र सभेच्या कुडयेंत दिला तो सांबाळचो आमी गरजेचो जावन आसा. त्या पासून आयची पवित्र सभा आयची लितोजी आयचे हर एक कार्यक्रम कितें लितोजी आमी करता तेंच आमी करया. सगळे आमी सांगया आतां तो पराधीन जालो ते राती ताणें आपणाच्या पवित्रतांत उंडो घेतलो तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तो पराधीन जालो ते राती ताच्या पवित्र हातान ताणें काल्स घेतली बापाक नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें घेयात आनी पियेयात ही म्हजी काल्स तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ती वारवतली. आमचे दोळे आमी धांपया मौनपणार देवाची ससाय आमी मागया. जेवणार तावन जेजू उठलो आनी आपल्या सिसांचे पांय धुवंक लागलो. एका साकराचें काम तो करता शिसांक इश्ट म्हूण आपयता. आपणें केल्ल्या बरी ताणेंय करूंक उलो दिता. शिसांक दिल्लें हें मिसांव आज सगळी पवित्र सभा करता. हांगासर आतां सांकेतीक रितीन याजक 12 जाणांचे पांय धुता. ते आम्हा सर्वांचे प्रतिनिधी जाल्यान याजक आम्हा सर्वांक धुता आनी आमी एकामेकाक अशेंच करूंक उलो दिता. आमी हर एकल्यांनी करच्या मोगा सेवेच्या वावराचो संकेत जावन आसा. ही रीत चलतना आमकांय सेवेचें मन दी म्हूण बापा लागीं मागया. भोवन आनी भयणीनो 2016 पर्यंत ह्या पांय धुवच्या रितीची सांदे आमी पळयल्ले जाल्यार केवळ दादल्यांक मात्र हातूंत शिरसितले. पापा फ्रांसिसान ह्या इस्वेतावन पांय धुवची रीत केवळ दादल्यांक मात्र न्ही बगार आख्ख्या समुदायाक प्रतिनिधित्व करचें जायचें म्हणून आदेश दिल्लो. आनी हें मोतीन दवरून हांगासर आमी विंचलेले प्रतिनिधी आसात. बाळूक जेजू कुटुंबाचो सांदो, इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन, इन्फेंट जीजस जेवण समिती, कार्मेल सोल्जर्स, सेक्युलर कर्मलेत आनी धार्मिकांक प्रतिनिधित्व करून एक सिस्टर, तशेंच आमच्या सिब्बंदीक प्रतिनिधित्व करून पिडेस्तांक प्रतिनिधित्व करून तशेंच युथांक आनी एक कुटाम बापय आवय आनी तांचो भुरगो. दय करून तुमी मुखार येयात आनी ह्या बसकेर बसात.
करच्याक सर तुमी सो सो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी मुकेलो अखेर पर्यंत जेजून आपल्याशी सांसो पेद्रो सरशीन आयिल्लोस पेद्रो आंकण म्हणालो पायदूंक केदीन सोडचो ना सोमी जापदीर म्हणालो कळीत ना तुका अथ्या मिस्तेराचो जाणा जाया तुमी बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी अखेर पर्यंत मुकेलो जेजून आपल्याशी सांसो पेद्रूक तो सांगी लागलो पायदूंच्याक तूं सोड म्हाका नातर आसो ना वांटो मुजे सगी काय तुका पेद्रूक सांगलें तूं सोम्या सोगलोस म्हाका जाणा जाया तुमी बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी जाणा जाया तुमी बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी अखेर पर्यंत मुकेलो जेजूनशी सांसो आपल्या ताचे बरे करूनच्या देताणें आमकां दिल्या जायसो नासा कर व्हरतो केदीन स्तन्या प्रास आपल्या क्रिस्तांच्या मेस्त्रेची देख आमी घेवया जाणा जाया तुमी बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी जाणा जाया तुमी बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी Mr. Mestu, beloved,
प्रत्येक जावन जेजून दिल्लो वो मोगाचो मंदमेंत आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय आसची मजत आनी तशेंच आमच्यो सर्व गरजो बापा मुखार दवरया. सगळ्यांच्या बापा पाप साहेबाक सर्व गोळी बापांक यासाकांक तशें धर्मिकांक एवकरिस्त मारिफात जेजूच्या संगातपणांत तशें इश्टगतींत भरलेली जिणी जिवंक आनी देव परजेक प्रेरण जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. आमची सवाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर्व फुडाऱ्यांनी जेजू सारके सेवेच्या मनोभावान भरून निस्वार्थीपणी लोकांचें बरेपण आशेवन तांची सेवा करचें बरें म्हूण तांचे थंय रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व भावार्थ्यांनी तांच्या भावार्थी जिवितांत एवकरिस्तांतल्या तुज्या पुताक भेटोवन एवकरिस्तीक व्यक्ती जावन सेवेचे जिणी मरिफात तुज्या पुता जेजून दिल्लो नवो उपादेश जियोंक प्रयत्न करिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी एवकरिस्ताचे पवित्रपणाची ग्रेस्तकाय समजोवन उर्बेन एवकरिस्तांत भाग्येशे तुजो आदर लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व पिडेस्त आनी प्रायस्तांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी गठाय लाभय. तांकां पिडे शिडे तशें एकसूरपणा वेळी एवकरिस्तांतलो सोमी आदार जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी मिसाच्या बलिदानांत संपूर्ण आनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक तशेंच दिसपट्ट्या जिवितांत एवकरिस्ताक साक्ष दिवची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक गडबड मौन रावन आमच्या जिवितांत जशें जेजून आपणाक मोडलो आमकांय मोडूंक आसा. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी केन्ना आमकां मोडूंक आसा. तें मोडूंक जाय आसचें बरेंपण त्राण बरवसो आमकां फोव करून मागया. सर्गींच्या बापा तुका आमी दिनू आसता. तुवें आमचो मोग केलोय. मीत मेर नासलेल्या मापान मोग केलोय. तुज्या मुखार आमी दवरली सर्व प्रार्थना मानून घे. चड आनी चड तुजे थंय येवंक आमकां जाय आसचें सगळें फावो कर. हें आमी मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आनी भुरग्यांनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव कनवळ्या बापा, खुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवंक वेतलो तो उतरां व्हरतो मोग तुज्या पुता जेजून हे भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडें हाजीर करून दाखयलो. गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुका भेटोवन आनी ते बदलून आपल्या काळजाच्या अपरिमीत मोगान आपली कूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पाळून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासत भोव कर्ण ह्या संस्कारांत जेजून दाखयल्ल्या प्रिती मोगा पासत तुका दिन वासून निमाणे जेवणार ताणें भेटयल्लें हें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. तें तूं दयेन मानून घे, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सासनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडून दवरलो. आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली. आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा. आनी आमचे पसत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मूळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशे काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. तुजे कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पासत, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तो खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत.
सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक तुजी दया दाखय. आमचो बोवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्थ आनी तारुण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समरमता. ह्या दिसा आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत परदीन जालो आनी त्याच देवा आनी सुम्य जेजू क्रिस्ताचे सदांच अंकवार माये मोरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोतेक भाग्यवन जुजेक तशेंच भाग्यवन पेद्रू आनी पावलो आंद्रे जाकोब जुवांव थॉमस जाकोब फिलिप बार्तोलोमेव माथेव सिमाव आनी ताद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगान जुवांव आनी पावलो कॉस्म आनी दमियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षींक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागणेच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मुनियरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीचे आणि रक्ताचे बलिदान आपल्या शिसांनी ते भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उडासाक आमी ते समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सासणाचे क्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आनी सुमेस्त मनशांचे सोडवणे पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आईच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवर्त सगट परगथुया
येसू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या येसू आम्ही अद्वैता. बापा आम्ही तुझे मुनियरी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरण असो पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गार चडणे असो भक्तीपणी उडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आम्ही तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी भावर्त्यांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजका मेल्कीसदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानू. सर्व पदवेदार बापा तुझो दूत हे बलिदान सर्गार तुझे मुखार व्हरूं म्हणून आमी खालतेपणी मागता अशें हे वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक तुझ्या आशिर्वादान आनी देण्यानी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकलूत कर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्वांत आसात तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं. तुजे गणित काकुळीचे विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें फळें नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जो हांव स्टेफन मतियस बार्नबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसितान पेरपेतुआ या तुझ्या धर्मदूतांच्या रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त तुझ्या भक्त संगता जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उदेशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन आमेन आमेन. मोडलोलो संबंध पुनर्स्थापित केलो मात्र न्ही आम्हा सुमेस्तांक आपणाचो जागो जेजून दिलो बापाची भुरगीं केली हें वर्तें भाग वळखून घेवया देवाक आमचो बाप म्हूण संतोशान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुझे उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती दीन एकवटान सांबाळ.
तू जियेताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत पळया हो जावन आसा जेजू मोडलोलो संपूर्ण जावन आपणाक खाली केल्लोलो देवाचो पूत आमचो सोमी परत या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे थंय येवंक आशेता एकामेकाचो संपूर्ण तरान मोग करूंक आशेता जवनाक आपोवन घेतले आमी सुमेस्तां सुभागी क्रिस्ताची कूड निरपक ससनाच्या जिविताक सांबाळ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. बाळूक जेजू कुटुंबाच्या संध्यानी मुखार येवचें आनी ह्या सकांक पयलें पाटल्यान कुमगार वांटूंक आपोवन व्हरचें आनी उपरांत नमियरलेल्या मुखल्या जाग्यांनी कुमगार वांटचें. भक्तीन हो क्रिस्त प्रसाद आमी सेवचो. उपदेश ही मुझी आज्ञा मोकरा 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 पेल्यासो हो मुझो उपदेश ही मुझी आज्ञा मोकरा 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 पेल्यासो तुमच्या मोगान तुम्ही दाखया संस्रात मोकरा मोकरा मोग एकामेकासो सो
मोग करा मोगे कामेकासो जोसो हावे तुमसो मोकेला तोसो Suso bapan moso mokilo toso have tumso mokilo homoso suntos tumche te asun भरपूर तो सांग आशिलो मुझे उपादेश कल संतान पालचाक मुझा मोगात सदा तुम्ही रावतेल्या मोकरा मोग करा मोगे कामेकासो जोसो हावे तुमसो मोकेला तोसो मोकरा मोग करा मोगे कामेकासो जोसो हावे तुमसो मोकेला तोसो Pasot aplo chipset arbunso namo vuelto hasom sram sakor monana ismun apaita sakor danya volkana aikala kite bapa ton have जोसो हावे तुमसो मोकेला तोसो मोकरा मोग करा मोगे कामेकासो जोसो हावे तुमसो मोकेला तोसो होमोसो उपादेश हिमोची आज्ञा मोकरा मोग करा मोकरा पेल्यासो मुसो उपादेश ही मुझी आज्ञा मोकरा मोग करा मोकरा पेल्यासो तुमच्या मोगान तुम्ही दाखया संस्राक मोग करतात म्हणून तुम्ही मुसो मोकरा मोग करा मोग एकामेकासो जोसो हावे तुमसो मोकेला तोसो मोकरा मोग करा मोगे कामेकासो जोसो हावे तुमसो मोकेला तोसो गडीभर आमचे दोळे धांपया ससनाच्या ससनाक आमचे संगी रावच्याक तो आशेलो
सदांच आमी ताचे संगी रावच्याक तो आशेलो आनी ह्या पवित्र कुमगारा मुखांतर आजून तो आमच्या मदें आसा, आमच्या भितर तो आयला. सोम्या जेजू राजावान आमी हें समजूंक शकना, वळखूंक शकना. भावार्थ आमकां दिल्ल्याक तुका आमी दिनू आसता. बरवशान आमचे नदर सर्गी लावन हें जिवीत तुवें दिल्लो तो मंदमेंत फाळच्यान सारूंक आमकां फावो कर. आज आमच्या हातां पांया मुखांतर तूं वावर कर सोम्या. आमच्या व्यक्तित्वा मुखांतर एकामेकाचो मोग कर सोम्या. आम्हा हर एकल्याक पेल्याच्या जिवितांत आशिर्वाद जावचे तसली व्यक्ती कर सोम्या. सदांच आमचे संगी राव सोम्या. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, निमान्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमानी आणि सदां उरची खुणा कशी आपली कूड आणि रगत शिसांक दिली आणि त्या आत्मीक खाणाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्याच जेवणांत हे भोव पवित्र राती आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आणि ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणयेंत दिसान दीस अदीक वडे जतनायेन सांबाळतल्या म्हूण आमी आतां भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भावां भयणींची साकरी हे सांजेच्या संभ्रमसो बाळटा तसलो फळ जावं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. check. भवनो निबणिनो आज निमाणो ब्रेस्तार पस्काच्या त्रिदुमेचो पयलो दीस. आमकां दीस पडतें ताच्या जिवान आनी घटायेन भरच्याक पवित्र येवकरिस्त घडलोलो. तशेंच तें सर्गीं खाण सदांच आमकां वांटच्याक याजकी दिक्षा घडलोलो अपूर्व दीस. ह्या दोनी सक्रामेंताचो शेवट आसा सेवा आनी मोग. एकामेकाचो मोग करा आनी तुमी म्हजें म्हूण संवसाराक कळटलें. आयच्या ह्या पवित्र देवस्तुतेंत इतल्या व्हड संख्यान भाग घेतलेल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. धवे वस्तूर न्हेसून तुमी जायतीं जाणां ह्या मिसांत भाग घेते आसात. म्हणटना ह्या लितुर्जेची ग्रेस्तकाय न्हय मात्र तुमच्या भक्तीपणान बगार तुमच्या नेसनांनी तुमी सडयल्या. ह्या तुमच्या एका अभिमानाक पवित्र येवकरिस्ताते आसच्या अभिमानाक आमी तुमकां मान बगायता. मात्र न्ही आज याजकी दिक्षेच्या घडणेचो दीस म्हणटना तुमी जायत्यांनी आमकां तुमचे सुभाशय पाठयल्यात. जावं वॉट्सॅपार खासकेन आनी सामाजीक जाडी जाग्यार आमचेर तुमी दवरलेल्या वर्त्य मोगाक आनी आमचे खातीर तुमी भेटोवच्या मागण्याक आनी सॅक्रिफिसाक आमी आनी तुमी आमची पाडतबोट दिवच्या पाटिंब्याक आनी उलोवच्या बऱ्या उतरांक आमी तुमकां सदांच आभारी जावन आसा. आमचे लागीं तुमकां दिवंक कितेंच ना बगार आसा तर आमचे उपकारी मोन आनी आमचे मागणे. दुसऱ्यान याजकांचो दीस म्हणटना खंडीत जावन
देव आपोवण्या विशीं आमी गंभीरपणी चिंतूंक जाय आनी मागोवंक जाय. आदल्या हप्त्यांत हांगासर देव ओपणेचें शिबीर आसा केल्लें. सुमार 100 भुरगे हांगासर आयिल्ले 8वे तावन PUC म्हणसर. आवय बापायनी वर्त्या मोगान तांच्या भुरग्यांक धार्मीक जिणी म्हळ्यार कितें हाची एक रूस सागचे खातीर तांणी धाडलेलें आसा. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटना हंतल्यांनी वा हेरांनी धार्मीक जावं याजक वा सिस्टर जावं बरें मन दाखोवच्याक आनी अशें दाखयलें तर वडिलांनी तांकां उदारपणी त्याग करच्याक आमी मागया. न्ही मात्र दुसऱ्यांच्या कुटुंबांत रावन बगार आमच्याच कुटुंबांत रावन एक बरो याजक एक सिस्टर जल्मून येवं दी म्हणी आमचें मागणें जावं दी. फादर आमकां आमच्या कुटुंबांत एक याजक जायचे म्हूण मस्त आशा आसली पूण जावंक ना अशें थोड्यांनी सुरचुरचें आसा. जर तुमच्याच कुटुंबांत एक याजक ना तर तुमकां एका सेमिनरिस्ताक पोसकें घेवन ताका तुमचोच कर्ण घेवंक आनी एक कर्मेलीत याजक जावन रुपीत करूंक अवकाश आसा. हाका आमी स्पिरिच्युअल एडॉप्शन ऑफ द सेमिनेरियन म्हणटा. जर तुमकां अशें एका सेमिनरिस्ताक पोसकें घेवंक जाय ताका ताच्या तरबेतीन आदार दिवंक जाय तुमी आमकां भेटयेत खंडीत जावन तुमच्याच कुटुंबाचो एक याजक जावन एका सेमिनरिस्ताक रुपीत करूंक अवकाश आसा. ह्या दिशेन तुमी आमकां भेटचें. तशेंच म्हाका भोवन आनी भयणीनो देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत जिवीत सारिल्ल्या मलगड्या आनी प्रायस्त याजकां खातीर आमी एक भलायके निधी सिनियर प्रिस्ट हेल्थ फंड आसा केला. हांगासर तुमी तुमचें उदार मन दाखोवन मलगड्या याजकांतय जे या तरणाटे आसतना तांचे तांव जायती आमी सेवा जोडल्या आनी तांच्या उतर प्रायर उपकारी मन जावन आमी हे एक बरें मन दाखोवयेत. ह्या दिशेनी तुमी आमकां आदार दिवयेत. भोवन आनी भयणीनो हांगासर आयची ही लितुर्ची मांडून हाडूंक जायत्यांनी तांची सेवा दिल्या. कोणाचें नांव उल्लेख करिना बगार तांकां सुमेस्तांक उपकारी मनान देव बरें करूं म्हणटा. जावं हांगा चेअरां मांडूंक ही आल्तार सोबोवंक जावं थंय मार्गार रावन वाहनां वयर येता आसतना पार्किंगाक आदार दिवंक आनी अशें उदार मनान तांचेंच घर म्हूण लेखून जायत्यांनी सेवा दिल्या. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो तुमचे लागीं एक खालती विनंती. तुमी इतल्या अपुरबायेन भक्तीपणान हांगासर ह्या दिवस्तेक येतात आमकां व्हरती दादोसकाय. हांगासर कर्कट्या वताक म्हणलें बरें वडलो मोलाक हाडलेलीं चेअरां मांडून दवरल्या. त्या देखून तुमी दयेकरून हांगासर मांडिल्लीं चेअरां स्विकार करी जाय. जर तुमच्या घराक कोणी एकलो सोयरो आयलो जाल्यार तांणी जालांत उलोवन पाटिवेचें तुमकां बरें लागचें ना. त्या देखून तुमचे लागीं एक विनंती. दयेकरून हांगासर मांडली चेअरार बसका घेया आनीकी अपुरबायेन ह्या देवस्तुतेंत भाग घेया आनी तेन्ना आमकां तुमी हांगासर आयिल्ल्यांक तुमकां बरी सेवा दिल्या म्हणून आमकां एक दादोसकाय मेळटा. भोवन आनी भयणीनो उडास्तोरा फाल्यांच्या दिसा निमाणो शुक्रार आमी संभ्रमता आनी लितुर्जी अशी आसा. सकाळींच्या 7 वरार खुर्साची वाट उक्त्या मैदानार आमच्या पुणशेताच्या वाठारांत आमी कुरीस वोवून व्हरून ह्या लितुर्जेंत भाग घेतल्या. ताचे उपरांत 9 वरार पुणशेता भितर इंग्लिशांत खुर्साची वाट येता. वे ऑफ द क्रॉस इन इंग्लीश विल बी हेल्ड एट 9 o'clock in the morning inside the shrine. तिसरी खुर्साची वाट 10 वरार कोंकणी भाशेन आसतली पुणशेता भितर आनी 11 वरार ಕನ್ನಡಾಂತ ಕುರ್ಸಚಿ ವಾಟ ಆಸ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. आणि त्या उपरांत संजेची लितुर्जी आईचे बरीच 6 वरार सुरवात हांगासरच. त्या देखून तुमी फाल्यांच्या दिसाय भक्तीपणान या सकाळींच्या खुर्साच्या वाटेच्या भक्तीपणांत आनी त्या उपरांत संजेच्या लितुर्जींत भाग घेवंक तुमकां आपोवणी दिता. फाल्यां आनी परवां आमकां वाचच्यांक थोड्या तुमची सेवा गरज आसा वाचचे खातीर. त्या देखून तुमी
आतांची लितुर्जी जाल्ले उपरांत म्हाका भेटलें जाल्यार व्हरतो आदार जाता. आयच्या ह्या सेरेमनीक आखेर बेसांव आनी कंतार ना, जे याजकान आत्तां मागणें केलें तेंच मागणें. कित्याक आयची, फाल्यांची आनी पोरवांची म्हणजे ब्रेस्ताराची, शुक्राराची आनी सोनवाराची एकच लितुर्जी. आज सुरू जाल्ली लितुर्जी सोनवारा पास्काच्या जागरणे सवें सोमता. हांगा तावन पवित्र येवकरिस्त विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतच थंय आराधनांत थोडो वेळ करचोसो. त्या उपरांत मौनपणान खासगेन तुमकां सोम्याक सांगात दिवंक अवकाश आसा. त्या उपरांत आमी मौन सांबाळचें आनी पाटें घरा बेचें. सडीत उलोवने, आवाज नासतना हो पास्काचो त्रिदुमेचो काळ म्हणजे आयची रात, फाल्यांचो आनी पोरवांचो दीस आमी कोचूंक प्रयत्न करचें. आतां पुरशेवाची रीत अशी आसतली. हांगासर याजक हो पवित्र सक्रामेंत घेवन ह्या वाटेंतल्यान वेतलो आनी तेणे फाटल्यान येवन ह्या वाटेंतल्यान भितर येवन हांगासर ह्या बागला मुखांतर विशेवाच्या आल्तारीक पवित्र संस्कार व्हरतलो. ताचे उपरांत तुमी येवचें. तुमी येता आसतना तुमी बसुल्ली कदेलां दये करून रुकामळांत थंयच दवरनाकात, दये करून रुकामळांत दवरा. सक्कड चेरां काडूंक आसात. कित्याक म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसा हेणे आमी खुर्साची वाट चलयतल्या, त्या देखून एकी चेर मोदें दवरिनासतना तुमचें चेर काडून रुकामळांत, आंब्या रुकामळांत दवरा. देव बरें करूं. आतां ह्या आतांच्या ह्या सेरेमनीक एक मोठवें प्रस्तावान, त्या उपरांत पुरशांव. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी पवित्र कुमगार ताबेर्नाकलांत दवरिनात. बागर विशेष रितीन तयार केल्ल्या विशेवाच्या आल्तारीर दवरता. विशेवाची आल्तार म्हळ्यार जेजू मनशाच्या हातान सांपोवन आपल्या कश्टा आनी मोरणा कडेन आपले पयण आराम करता म्हणलें आमी समजता. त्या देखून ह्या पवित्र वेळार जेजू सवें मागणें आनी आराधना मुखांतर जेजूच्या कश्टांत आमी वांटिली जावया. आयच्या राती थावन आनी 2 दिसां पर्यंत अख्ख्या संवसारांत खंयच्याय जाग्यांनी मिसाचें बलिदान आसचें ना आनी पास्काच्या राती पर्यंत घंटयेचो आवाज आमी आयकोवची नात. आमचें संपूर्ण गमन जेजूच्या कश्टा मरणा वयर केंद्रीकृत जावचें आयचे संभ्रमांचो उद्देश. आयच्या मिसाच्या बलिदाना उपरांत हांगासर थोडो वेळ आराधन आसतलें. उपरांत साक्रामेंत पुरशांवार विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतले. थंयसर आराधन करूंक अवकाश आसतलो. उपरांत मौनपणी आमी घरा वयचें. Moll zaun